5 दिसाचे सेशन आय शूड कॉम्प्लिमेंट BJP फॉर हॅव्हिंग डन वंडरफूल फ्लोर मॅनेजमेंट की आमची क्वेशनात ना. असेंब्लीच्या पहिल्या दिसा म्हजी मागणी आसा की CMन एक्शन टेकन रिपोर्ट टेबल करचो हावजान. Action taken report on all the things on the budget that he had introduced, on the promises that he had made. आणि हेच तांच्या हांव मंत्री आसतना 2 बिलां लिगल वेटिंगाक गेल्लीं आनी ती थंयच उरल्या काय खंय उरल्या ती ह्या सरकारान जाप दिवची पडटली. एक बील आशिल्लें इज बॅन ऑफ सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लँड टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट. दुसरो आमी इंट्रोड्यूस केल्ले ते कॉन्ट्रॅक्चुअल फार्मिंगाचेर. दीस वॉज अलॉंग विथ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. बॉरोविंग्स हॅव क्रॉस 2000 crores. These 3 months also the state is looking at a borrowing of another 561 crores. So हे कोटी जे आमी बॉरो करीत आसा सरकारान ह्या असेंब्लीक क्लियर व्हायट पेपर दिवचो पडटलो ऑफ द फायनान्शियल कंडिशन वी आर इन. हांवें सद्या हें सुद्दां तकलेन धरलां की सायन्स पार्क समज सरकार करना जाल्यार आय विल बी पुटींग अ बीग बोर्ड की people may donate for the science park म्हणून in the interest of the community म्हणून. आणि हे सायन्स पार्क हांव ओपन करतलोच. मार्चाच्या पयलीं हे सायन्स पार्क ओपन जातलें with or without the help of the government. परवरच्या बागान when you're going towards Panjim, various issues near Atal Setu are there which are causing hardships, which are causing accidents, which are becoming accidental prone areas, and safety has to be thought of and the area needs to be completed. GSIDC का खंयचे एजन्सी का L&T कोण उरल्या तांणी काम सोंपोवचें which is required and which is pending. ते समज जालें ना जाल्यार after 5th February we will take action what we feel is fit in the interest of our people.